जेजू 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 सगळी जेजू 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 शांतीची तुझोर आमचे भितर शांतीची तुझोर आमचे भितर सौदास ती वाहुदी दवर सौदास ती वाहुदी दवर जेजू 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 काळजाची शांती आमचे शक्ती काळजाची शांती आमची शक्ती विसराती आमका तुम्ही विसराती आमका तुम्ही जेजू 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 बापाची शांती आमचे रोखोय बापाची शांती आमचे रोखोय झुजाची मोडा मोडा उबोय झुजाची मोडा मोडा उबोय जेजू 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 शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय सासनाचे शांतीक शांतीक पावोय सासनाचे शांतीक शांतीक पावोय जेजू 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 तूं बापाची शांती जेजू तूं आमची काळजाची शांती जेजू तूं शांतीचो रस्तो जेजू तूं मोग हेच उमेदीन हेच खुशेन हे सकाळी धांवून तुज्या पांयाशी आमी आयल्या तुका बोजूंक तुका बंदूंक तुजी तुस्त करूंक तुज्या पांयाशी आमचें जिवीत दवरूंक खरो जिवो देव आमचो सोडवणदार एकलोच देव सगळे आपले पोतवेन ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर जालाय सगळे खालतीकायेन आमी मानून घेता म्हजे मुखार आसा तो भोव पवित्र साक्रामेंत खरो जिवो देव म्हूण हांव मानून घेता
तुझ्या म्हऱ्यान हो वेळ सारूंक तुवें म्हाका भाग दिलाय. देखून सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान आनी सगल्या सुक्तीन म्हजी मान खोल भागावन तुका शांतीच्या कुंवराक, बापाच्या एकल्याच पुताक, जिव्या देवाक हांव पोरनिपाट आनी नमस्कार करतां. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. सकाळी उठून जेजूच्या पांयाशी येवंक आमकां फावो जाला देखून देवाक आर्गां दिनवास महिमा. आयच्या दिसा ह्या आमच्या सोमयाच्या हातान तूं कितें समर्पूंक सोदता? What do you want to offer at his feet today? Get refreshed. Be new. तुझ्या नवेपणान जेजूच्या पांयाशी तुका भेटोवंक कितें जाय तें तुज्या मनान हाड. What do you want to offer to him? तो तुजेर नदर घालून आसा. तो तुका पळयता. He knows you through and through. ताची खुशी तूं जिवंक, that you live your life fully alive.
तुजी सकाळची ओपणी जेजूच्या पांयाशी व्हडल्या ताडान हाड. तुज्या ल्हान मागण्या वरवीं दुसऱ्यांकूय आदार जावं दी. ह्या वेळार व्हडल्या ताळ्यान जेजू मुखार उचार, वॉट इज इट दॅट यू वॉन्ट टू ऑफर दीस मॉर्निंग. हे सकाळी तूं कितें ओंपताय जेजूक, व्हडल्या ताळ्यान उचार. सकाळी फुलें म्हाका अर्गान जिल्मा सुद्दां सगळें बरेंपण आयज दर्शनान दिसता, गणूच रावन दिसता, पूण तूं उठोवन हाडटाय तूं आपोवन हाडटाय हे पासत अर्गान जिल्मा सुद्दां Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Jesus. I praise you. I love you, Jesus. For all the blessings you bestow on me. For giving me this new day to love you more. And I come here, Lord, with my brokenness, with all my bitterness, with all my selfishness, with all my negativity. I surrender it at your feet, Lord. Use it so that I can return all the situations in my life, all my relationships, all my friendships positively, Lord, to love you in each one that you offer on my part. I love you, Jesus. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. We sit here in front of you. We are blessed to have you in front of us. Loving Jesus, you never refuse any of our prayers. Any way you give them to us. Thank you, Lord, for all your blessings. Thank you, Jesus, for all the wonderful blessings that you have bestowed over me and my family. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Today I offer you all my weaknesses, Lord. Help me to overcome all my weaknesses, Lord. And to be more and more like you. I want to be like you, Lord Jesus. Stand up, yes, Lord, Son of God, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.
हांव भारतान गुजरात सुद्दां सगळे तुजे बरेपणाक खातीर सगळीं जीं गांवना बेजिंगा सगळ्यांच्या मिलांची आमचे सगळे करताय तांचे आसत सगळे म्हजे फॅमिलीक आसत भारतान आनी गुजरात सुद्दां सगळीं जीं भलायकी सगळे जे पोस्ट क्लास तुम्ही वाटताय ताचे आसत आमच्या भारतान आनी गुजरात सुद्दां आनी म्हाजी जिवीत तिका मानता कशें केलो तूं म्हाका आदार दिताय म्हणून आमच्या भारतान आनी गुजरात सुद्दां तशेंच जेजू भारतान आनी गुजरात सुद्दां ही सगळी सृश्टीक आसत ती तुवें आमकां फावो केलो कोणाच्या लागीं आमचे लागीं घडटा ती पळय आमी ती सांबाळ्ळो तूं आमकां तुजो आदार आनी गीत घडटाय दिताय म्हणून आदी फुडें आमी भारतान आनी गुजरात सुद्दां What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who
Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Everything to God in prayer. Take it to the Lord in prayer. Everything to God in prayer. जेसू, म्हज्या सगळ्या संबंधांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. सगळ्या म्हज्या इश्टागतीचेर तुजो आशीर्वाद घाल. खरो बरो इश्ट जावंक म्हाका शिकय. खरे आनी बरे इश्ट विचून काडूंक म्हाका आदार दी. तूंच जाव म्हजो खरो इश्ट जेसू. You are my friend. Help me to be your friend. तुजेशी म्हजी इश्टागत सांबाळूंक म्हाका आदार कर, म्हाका आशीर्वाद दी. म्हजो आख्खो दीस तुज्या हातान घालता. किरीत भाशेन ह्या आयच्या दिसाक ज्यो इश्टागती हांव जोडटलो, ज्यो इश्टागती हांव सांबाळटलो, ज्यो इश्टागती हांव नव्यान पळयतलो, तुज्या हातान घे सोम्या. I offer myself, I offer my friendships, my relationships before you. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Everything to God in prayer. So
सुरवात एक गीत घेऊया. A9 पेज नंबर 4. Bapak putra katmiang gaya kurunia Dewa moga gaya Talo upania Bapak putra katmiang gaya kurunia Dewa moga gaya Dewa utoraimu Jimit bapak betong Sobi ektai saya Dewa moga gaya Dewa utoraimu Jimit bapak betong Sobi ektai saya Dewa moga gaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देवाचें तुमकां कृपा दिवं. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता एलुशॉन कार्वालो आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिनवासून आपले बरे भलायके पासत कॅटलीन रॉड्रिगीस. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसाक. देवान ताची भलायकी बरे भाशेन सांबाळूंक. तशेंच मारिया आंतोनिया फेर्नांडीस आपली भलायके पासत मागूंक लायता ताचेय पासत मागुया. अशी सगळीं जीं कोण बरीं नात वेगवेगळे तरेच्यो सर्जरी करतात वेगवेगळे तरेचे टेस्ट करतात तांकां सगळ्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण देवा लागीं हे भेटेन भाशेन मागुया. आयज बाबार्ताची ड्युटी पेटयता इग्रेजा आंतोनेत्वाज आनी फामिली आसोय मारिया आंतोनेता फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. कितें भाशेन मागुया. आयज सायन्स डे. सायन्सा वरवीं आमकां जाय तो आदार आनी आमचें सायंटिफीक मन बरे भाशेन आमकां आदाराचें जावंक मागुया. आनी भोव करून जो डिवेलपमेंट आयज चल्लेलो आसा जाय तो अनसायंटिफीक जाल्लो आसा समजून घेवपाक आमी आमचें निसंटन करिना जावं खेरीत भाशेन आमच्या वडिलांक आनी जे कोण हे प्रकल्प करतात भोव करून आमच्या सरकाराक आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी ताचो कॅबिनेट जो आसा वेगवेगळे निर्णय घेता रस्ते बांदपाचे आनी हेर डिवेलपमेंट करपाचे तांकां फावो ती सायंटिफीक जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो आमचे इश्ट आमी बरे भाशेन विचून काडूंक आयचें देवाचें उतर आमकां उलो मारता आनी जेजू खूद आमचो इश्ट जाता तेन्ना आमच्यो इश्टागोती सांबाळूंक आमचे संबंद सांबाळूंक आमकां उलो पूण जायते पावटी आमच्या उतरांक लागून आमच्या करण्यांक लागून आमच्या वागणुकेक लागून आमचे संबंद बिगडल्यात देवा लागीं आनी मनशां लागीं. असल्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सोम्या काकूत कोर, Somia kakutkor, क्रिस्ता काकूत कोर, Krista kakutkor, सोम्या काकूत कोर. Somia kakutkor. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशें कोरन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक मधुर ताळो इश्टाची संख्या वाडयता आनी गोडवायेचें एक उतर माणसुगी सोडयता. तुजे कोडे शांतीन जियेतात तांची संख्या वाडूं, पूण हजारां मदें बूद दिवपी म्हणल्यार एकूच जावं. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार ताची परिक्षा कोर आनी रोखडोच ताचो विस्वास दवरूं नाका. कोण कोण आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता, पूण आकांताच्या दिसा तुका विस्वाशी रावचो ना. कोण कोण इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी 10 जाणां मदें तुका लॉज करून तुमची जोगडी उक्ती कोत्ता. कोण कोण तुज्या मेजार बसूंक तुजो इश्ट, पूण आकांताच्या दिसा तुका विस्वासी रावचो ना. तुज्या सुखांत तो तुजोच जातलो आनी तुज्या चाकरांक पर्यान बूत शिकयत, पूण तुजेर नोश्ट येता जाल्यार तो तुजेर पोत्तलो आनी तुजे नोदरे भायर वचून लिपतलो. तुज्या दुस्मानांतान तूं पयस राव आनी तुज्या इश्टा कडेन चतुरपणान भोंव. एक विस्वाशी इश्ट म्हणल्यार एक गोट आसरो. असलो इश्ट मेळटा ताका एक थेवो सांपडटा. विस्वाशी इश्ट इतली मोलादीक वस्त ना आनी ताचें मोल करूंकूच जायना. एक विस्वाशी इश्ट म्हणल्यार जिविताचें अखोण कशें आनी सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक तें मेळटलें. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो खरो इश्ट करून दवरता, कारण जसो आपूण तसो ताचो इश्टूय जातलो. देवाचें उतर हें जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. तूं सगळ्यां परस वंदिवोन सर्वेस्परा, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुज्या कायद्यांचेर म्हजो संतोश. तुजें उतर हांव कधीच विसरचो ना. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी विचित्र समृद्ध नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्यां मनांत गळोवन नियाळटलो. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी समृद्ध सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलों. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोष. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोष. उद्गार. Sorvespora, sorvespora, soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सोम्या, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोलनी कोर. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, sorvespora,
Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सम्या. जेजू जुदेयांत जॉर्दाना पेली तोडी आयलो आनी नव्यान लोकाच्यो उरपोंजी ताचे भोंवतणी एकठवल्यो. आपले सुये प्रमाणे तो तांकां दुसरी शिकूंक लागलो. थोड्या फारिसेवांनी लागीं सरून जेजू कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें, गोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणीं सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक आमकां रजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रचनेचे अरोंबाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. देखून तीं ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटोच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये. घरान नव्यान भितर सरतोच शिसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपली बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड परदुवार करता. आनी एक बायल आपल्या पतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती परदुवार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. लव एट फर्स्ट साइट तुम्ही केन्ना केला? क्या किसी को कभी प्यार हुआ है? चलचित्रांत डायलॉग. लव एट फर्स्ट साइट. मार्टीन लव एट फर्स्ट साइट आहा बरो तो. लव एट फर्स्ट साइट. आनी लव एट फर्स्ट साइट म्हणटा तो जाल्या उपरांत कोण तरी आयलो, फादर लव एट फर्स्ट साइट जाल्लो. मागीर आमी फ्रेंड्स जालीं, मागीर आमी बेस्ट फ्रेंड्स जालीं आनी मागीर आमी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जालीं. सुरू जाल्लें लव एट फर्स्ट साइट. आतां कितें आहा? ना, आतां आमी परतून फ्रेंड्स जाल्यांत. लव एट फर्स्ट साइट, फ्रेंड्स, मागीर बेस्ट फ्रेंड्स, मागीर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आनी आतां आमी परतून फ्रेंड्स जाल्यांत. असलें केन्ना आयकलां, पळयलां तुमी? भाव भयणीनो, आयचे ट्रेंड्स जाल्ले आसात भुरग्यांचे, आमच्या तरणाट्यांचे आयज ट्रेंड्स जाल्ले आसात. आमी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पूण आमचे मदीं आतां केस्तांवां जाल्यात. कोणें कोणाक फोन करूंक ना, कोणें आनीक कोणाक फोन केलो, कोण आनी कोणा बराबर गेलो, आनी कोणाक पळयलो, आयसान नाका, कॅन्सील. पूण आमी फ्रेंड्स रावया. न्हीच फकत तरणाट्या मदें थोडीं लग्न जाल्लीं पासून तसलें करपाक लागलेलीं आसात. फ्रेंडशीप म्हणटा तेंचें आयज एक मनूच बदल्लेलें आसा. ट्रेंड्स आसात तातूंत भितर गेल्ले आसात आनी फ्रेंड्स आसात ते मेल्यात. असल्या संबंदान भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमचे दोळे उगडटा. सिराकाचें पुस्तक खेरीत भाशेन आमकां बरो इश्ट कोण, कशे भाशेन ताका वेंचून काडचो, कशे भाशेन ताची परिक्षा जावची, हें सगळें बरे भाशेन सांगून दिता 6व्या वेस्वरान 6th chapter. आनी तें कांतार तुमी आयकलां आसतलें. कोरो आमीक न्हय तुजो, तुका सागवा दिवपा वयता तो. कोरो आमीक न्हय तुजो, तुका बार्रांनी पिवयता तो. तसोच कोरो आमीक न्हय तुजो, फुडल्यान बरें फाटीं मोठी जोगता तो.
खरो आमीक तुजो वायट दिसल्यार तोंडार तुका सांगता तो. कोणें म्हणलेलें? एम बॉयराचें कांतार. काय बरें. आख्खें इश्टागतीचेर कांतार आसा आनी तातूंत ह्यो थोड्योश्यो वस्तू गुंतलेल्यो आसात. आयज फ्रेंड्स म्हणटा तेन्ना लव एट फर्स्ट सायट म्हणटा तो एक धोका अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक पयलीं खबर नासली, मागीर कळ्ळें. थोडे जाणांक काजार जाल्या उपरांत कळटा, पयलीं खबर नासलें. आनी ह्या पासत मागीर भिसपाच्या घरा एनालमेंटाच्यो फायली तयार जाता रोखड्यो, मातशें कितें वयर सकयल जाल्या उपरांत. आनी आयचें देवाचें उतर शुभ वर्तमानान जेजूक जो प्रश्न विचारलो, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता ओ उरफाटें बायलेन आपल्या घोवाक सोडून दिवं येता? कायदो कितें सांगता? ओय, कोर्टान जरी तर वचत आनी आमची केस आमी जरी तर प्रिजेंट केली जाल्यार कोर्ट आमकां डिवोर्स दिता. जालो आमचो डिवोर्स. येता थोडीं जाणां सांगपाक, जालो डिवोर्स जालो, आतां फकत चर्च मॅटर्स आसा ते करपाचे उरल्या, चर्च फॉर्मेलिटी. मातशें म्हाका चीट दी फादर. भिसपाच्या घरा एनालमेंटाक घालपाक जाय. डिवोर्स जालो, कोर्टान दिलें. भाव भयणीनो, आयज आमचे संबंद जे आसा ते कसले जाल्ले आसा? म्हाका जरी तर बऱ्याक पडना, इफ इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, जाल्यार ही फ्रेंडशीपय नाका आनी रिलेशनशीप नाका. इतलें की लग्न जावचे पयलीं सगळी तयारी केल्या आनी ह्यो स्टेजीस आतां आमी म्हणल्यात त्यो घडये जाल्यात. लव एट फर्स्ट सायट, मागीर आमी फ्रेंड्स, मागीर आमी बेस्ट फ्रेंड्स, मागीर आमी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मागीर आमी फियांसे, अकोल न्हवरो, आनी मागीर आमी घोव बायलूय जाली. आतां नाका. कित्याक? परिक्षा सारकी जावंक ना, सारकी समजून घेवंक ना. फकत आपलो फायदो घडये पडिल्लो आनी तो फायदो आतां मेळना देखून ही फ्रेंडशीप आनी रिलेशनशीप नाका. देवान जें जोडलां तें मनशान मोडूं नये. जेजून उगडास केलो परतून. जे कोण विचारपाक आयिल्ले, खरेपणी ते विचारपाक आयिल्ले जेजूक धरपाक. म्हणल्यार जेजू कितेंय तरी एक चूक करतलो आनी मागीर आमी ताचेर आड उलयतले, असल्या मनाचे मनीस आयिल्ले. पण तांचें मन कितेंय आसूं, जी खरी शिकवण आसा ती जेजून दिल्ली. अरंभाक थावन देवान मनशाक बायल आनी दादलो रचलो आनी आपल्या आख्खे येवजणेन, रचनेचे येवजणेन ह्या दादल्याक आनी बायलेक हुकूम घालो, चडात आनी वाडात आनी आख्खी प्रितूम भरात. आनी सगळें हें जें दिल्लें आसा तें तुमच्या हाताखाल दवरात. काय बरो कायदो दिल्लो. पूण भाव भयणीनो, जे ट्रेंड्स वाडटात दिसाच्या दिसाक, ह्या ट्रेंड्सांनी आमी भितर सरून आमकां दिल्ली ही पदवी, आमकां मनशांक दिल्लो हो अधिकार आयज पिड्ड्यार जाल्लो आसा. देखून आयज आमच्यान चडशें कांयच करूंक जायना. आमी बरें करूंक सोदता, बरें जायना. तोरायच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमच्या जण एकल्याच्या इश्टागतीचेर, आमच्या संबंदांचेर नदर मारुया. हाचेर सेर्मां व्हडलो करपाक जाता, हाचेर रिफ्लेक्शन जायतीं करपाक जाता. पूण आयज फकत इतलेंच उगडास धरुया, आमचो खरो इश्ट जेजू. आनी देवा सोबें जेन्ना आमची इश्टागत सांबाळलेली आसा, जी मनशां लागीं आसा, ती मजबूत उरपाक शकता. जेन्ना आमच्या इश्टागतींतलो देव कुशीन काडलो, तेन्ना आमच्यो इश्टागती आनी आमचे संबंद आसात ते हालपाक, दोलपाक आनी पडपाकूय लागतात. देखून देवा सोबें, जेजू सोबें आमचे सगळे संबंद घट करुया. आनी हेंच जें कितें आमकां सिराकाच्या पुस्तकान सांगलां, समजून घे पयलीं. खंयच्याय संबंदान भितर सरचे पयलीं समजून घे. लव एट फर्स्ट सायट आसूं दितो. लव एट फर्स्ट सायट हांव एका तरणाट्याक सांगतालो, तो लव न्हू, तें एट्रॅक्शन. आनी एट्रॅक्ट जावप बरें, पूण लव एट फर्स्ट सायट जालां आनी मागीर सोडूंक जायना, ताचे विरेत म्हज्यान रावूंक जायना, तें मेळना जाल्यार म्हाका झेम पडना, हो लव न्हू. लव, मोग जो आमकां जेजून करूंक शिकयला, हो जिवीत दिता तसलो मोग. तर असलो मोग आनी असले संबंद घडूंक आमी जेजून केलां तेंच करुया. आनी हेंच करूंक आमी मागण्यांत कोणाकूय विचून काडचे पयलीं, जावं सादे इश्ट वो आमचे सासणाचे इश्ट, म्हणजे लग्न जावपाचे जे इश्ट आसात, ते विचून काडटा आसतना
सगळें बरी भाशेन डिसर्नमेंट करून, मागण्यांतल्यान डिसर्नमेंट करून, आयज जशें आमी म्हणलां, टेक एवरीथींग टू गॉड इन प्रेयर, जाल्यार हीच कृपा आमकां मागुया. मागण्यांतल्यान देवाची इश्टागत जोडुया आनी देवाच्याच आदारान ह्या संवसारांतले मनशांचे इश्ट आनी हेर इश्ट आसात ते जोडुया. बेटन अंकित घेवया C6 पेज नंबर 30. बागेंतल्या फुलांमध्ये, रानांतल्या झाडांमध्ये, कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोडलेले जेजूच्या काळजा सोबे भेटोय गांव काळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सोबे भेटोय गांव काळीज मोचे. दोर्याच्या उदका भितर वेळेचे राजाच्या थेब्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. जेजूच्या काळजा सोबे भेटोय गांव काळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सोबे भेटोय गांव काळीज मोचे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मळणी आमच्या नाक्य पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभूय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासनाव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवान वय बाबा. उत्सर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता तांकां सोय. उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सारांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें हें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजू आमचो खरो आनी बरो इश्ट आनी आमचे इश्ट आमी वेचून काडटा आसतना आमकां परिक्षा करून बरे इश्ट वेचून काडूंक आपयल्यात, तशेंच बरे इश्ट जावंक आपयल्यात. हीच कृपा आमकां मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा, स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तू जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Gesù dilo amka oslo favor naslo amso Gesù czebon zalo amce atmi buke palo ye Gesù vegi tuye Otmotuka Gium grauta Jesu Vegi tuye Otmotuka Gium grauta Sorgi Jevon Jesu dita Aplicurma Somor Pita Deva Metro Apunzata Amamunsha Kaumbita Ye Jesu Vegi tuye Otmotuka Geum grauda Jesu vegi tuye Otmotuka Geum grauda प्रार्थुया. विस्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी बेगीन शाती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वदुकार. उत्सवाचे मागणे सगळीं बरोबर. सर्गीच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सोवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक
आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बिया तोकनासतना वपूंक तुजी कृपा आमकां नुसरू. नव्या सर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बिया मनशा कुडाक तशेंच आखे रोजनेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवें सुर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारार सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गीत घेऊया. F15, page number 92. मोसो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्या. तुजो गुरी सुबा चोले मोजे पाटल्या. मोसो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्या. तुझो गुरी सुबा चोले मोजे पाटल्या. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोरता आपलो जीव कोर